होणा सत्तरीत नरकासुराची रात जगयतना निर्माण झाल्या गोंधळ प्रकरणात आनीक 5 जाणांक अटक केल्या। या 5 जाणांक बुधवारा उत्तर गोंय सत्र न्यायालयात हाजीर केल्या उपरांत तांकां 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। ह्या प्रकरणात मंगळारा 3 जाणांक अटक केली आणि बुधवारा 5 जाणांक अटक केल्ल्यान ह्या प्रकरणात आता वट्ट 8 जाणांक अटक केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास अजून सुरू आसा। नमस्कार। होंडा सत्तरी हांगातले नरकासूर प्रकरणी सध्या 8 जाणांक अरेस्ट केलेले आसा आणि मंगळारा 3 जाणांक न्यायालयान हजर केले असता तांकां 3 दिसांची पोलीस कोठडी दिल्ली। तशेंच 5 जाणांक आयज बुधवारा म्हापशा हांगासर न्यायालयान हजर केले असता तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिलेली आसा। आता पर्यंत 8 जाणांक अरेस्ट केलेले आसा। तशेंच आता खुबशे जाणांक पोलिसांनी चौकशी खातीर आपयल्ले आसा आणि तशेंच तांकां डिटेन सुद्धा केलेले आसा। पोलिसांनी जे 8 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा हे तेंच्यांनी जी पंचायत एरियान जी सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा ह्या कॅमेराचेर लोकांनी पळोवन तेंच्यांनी लोकांक सध्या ताब्यात घेतलेले आसा। तशेंच जे चौकशी खातीर तेंच्यांनी डिटेन सुद्धा केलेले आसा। एकूण 8 जाणांक सध्या अरेस्ट केल्ले आसा आणि जो सरपंच आसा तेजे सुद्धा नाव आयिल्ल्या कारणान तेका सुद्धा अरेस्ट जावपाची शक्यता आसा। आणि पोलिसांनी मेळिल्ले म्हायतीनुसार पोलीस सांगतात की शिवदास माडकर ह्यो गेल्या 2 दिसांच्यान फरारी आसा आणि तेजे लोकेशन आसा हे आमी ट्रेस करता आणि तेजे जे लोकेशन केन्ना केन्ना महाराष्ट्रान सुद्धा मेळिल्ले आसा आणि आमी तेज्या शोधान आसा आणि तेका बेगीनच आमी तेका अरेस्ट करतले अशें पोलिसांचे म्हणणे असले। मात बुधवारा सांजे वेळाचेर विनायक परब ह्यो शिवदास माडकर ह्याच्या वकिलान वाळपे पोलिसान येवन एंटीसेप्टिक बेला खातीर जे अप्लाय केल्ले तेजे अर्ज हाडून आता त्यांनी सादर केल्लो आसा आणि तेका एक दिलासो मेळ्ळलो आसा। न्यायालयान सध्या दिवाळीची सुटी असल्या कारणान जे उत्तर गोवा प्रथम सत्र न्यायालय आसा त्यांनी तेका सध्या 27 तारखेपर्यंत दुसरी हियरिंग दवरलेली आसा आणि ह्या हियरिंग दरम्यान जर तेका पोलिसांनी अटक केले जाल्यार 20,000 जे बॉन्ड दिवन तेका बेल मेळटली अशें न्यायालयान सांगलेले आसा। तेका लागून आता जे अर्ज आसा ह्यो विनायक परब ह्या माडकर यांच्या वकिलान सध्या पोलिसांक सादर केल्लो आसा। तशेंच बाकीचे जे कृष्णा गांवकर आसा पण सध्या हेजे सुद्धा एंटीसेप्टिक बेल वकिलान सध्या सादर केल्ले आसा। तेका लागून तेंकां दोगांक दिलासो मेळ्ळलो आसा। तशेंच पोलिसांनी जे चौकशीचे सत्र आसा हे सुरू केल्ले आसा। तशेंच अजूनही खूप जाणांक अरेस्ट जावपाची अशी माहिती पोलिसांनी दिल्ली आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस करत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।